नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मागाचे येवकार 30 वरांच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरांपैकी पळयचे मुखेल खबरो। माफीनाम्याचो विषय मंत्री विश्वजिता मेरेन पावयलो। व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ल्या मनशाचेर करतले एफआयआर। जीएमसीचो डीन डॉ. शिवानंद बांदेकराची माहिती। म्हजो अपमान केल्लो थंयच येवन मंत्री विश्वजितान कॅमेरा सामकार मागची माफी मागली ना जाल्यार तारेंतले फुडली कृती सांगता कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी डॉ. रुद्रेश कुट्टीकार। 2000 लोकांक रान हक्क कायद्याखाला जमनीची सनद केली वाटप। उरिल्ल्या 8000 लोकांक 19 डिसेंबरा मेरेन मेळटली सनद सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। मडगांव एसटीपीडीए रिटेल मार्केटात गोमासाचो आसा तुटवडो। गोमासाची जायना पुरवण। भायल्या राज्यांतल्यानूय हाडपाक मेळना गोमास। सरकारान बेगोबेग गोमास पुरवण करची गोमास विक्रेत्यांची मागणी। हेळगी गोरवांक लागून वाडला अपघाताचे प्रमाण। 12 तालुक्यांनी 12 गोशाळींची गरज म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकरांची मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी। आणि ॲप ॲग्रिगेटर धोरणाक विरोध दर्शयत हडफडे नागवेच्या टॅक्सीकारांनी हडफडेच्या पंचायतीत केले निवेदन सादर। ॲप आधारित टॅक्सी सेवा बंद उडोवची म्हणून केली मागणी। आता खबरो विस्तारान। माफीनाम्याचो विषय मंत्री विश्वजिता मेरेन पावयला। ज्या मनशान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ले ताचे आड कागाळ करून एफआयआर नोंदवपाची मागणी करतले। तशेंच डॉ. रुद्रेश कुट्टीकाराच्या निलंबनाचो विशय तोंडीत जाल्लो देखून ताचेर कसलीच कारवाय जावची ना। तशेंच ह्यान फुडें जीएमसीत कोणाकूच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाक दिवचे नात म्हणून जीएमसीचो डीन डॉ. शिवानंद बांदेकरान सांगले। आंदोलना उपरांत दोतोरांनी मागण्यांचे निवेदन डीनाक दिले। ह्या वेळार तो उलयतालो। उलोवपाक सारकें रीत ना। आता प्रेसाचो एक मनीस आयल्लो इंजेक्शन मागपाक यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपर्ली। यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग। यू आर अ डॉक्टर। डोंट फोर्स मी टू ऍक्ट। पुट युअर हँड्स आउट फर्स्ट व्हेन यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आय जनरली डोंट लूज माय कूल। भलायकी मंत्री विश्वजितान जीएमसीच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकीय अधिकारी डॉ. रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैरवागणुके आड आयएमए गोंय विभाग जीएमसीचे विभाग मुखेली निवासी दोतोर आनी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारिल्ले। डॉ. रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैरवागणुकी खातीर मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची। जीएमसीत येवपी व्हीआयपींचे फोन बंद जावचे तशेंच खंयच्याच विभागात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जावचें न्हय अशी मागणी दोतोरांनी केल्ली। दोतोरांच्या आंदोलनाक विरोधकांनी तेंको दीत मंत्री विश्वजिता कडल्यान माफीनाम्याची मागणी केल्ली। We, the doctors of GMC, strongly condemn the abuse of the verbal abuse of our own colleague that happened in emergency medicine and trauma department casualty on Saturday by the honorable minister. What happened was a deeply hurtful event to the whole community of doctors across the state and beyond. We also have put forth our request to the Dean of GMC to file an FIR against the videography and photography which was allowed in the campus against the Supreme Court ruling. एका डॉक्टराक ह्युमिलेटिंग बिहेवियर करून ताका इन्सल्ट करून सगळ्यांचे उजेर इन कॅमेरा अशें घेवन कॅमेराचे मुखार ट्रायल करून ताका सस्पेंड करपाची जी धमकी दिली आणि इम्प्लिमेंट करपाचे आशिल्ले ती शेवट फाटीं घेतली। पूण त्या डॉक्टराचे जे ह्युमिलेशन जालें इट इज नॉट ओन्ली एक सिंगल डॉक्टराचे, ते आख्खे डॉक्टर जी एक प्रोफेशन आसा तांचे सगळ्यांचेच एक तो इन्सल्ट एक मिनिस्टर जो हूज हँडलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट हाणें केलो हो दुःख ह्या सगळ्या भुरग्यांक नवीन जे भुरगे ह्या मेडिकल प्रोफेशन येता तांकांय आसा। खास करून हांव भारतीय जनता पार्टीच्या दामू नायकाकडे मागता की हो लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड सगळे इतर ऑपोजिशन पार्टीकडे मागता
सगळे गोयचे ऍक्टिव्हिस्ट NGO सगळे गोंयकारा कडेन उलो मारता की आज आमी ह्या दोतोरा बरोबर उबे रावपाची गरज आहा. कित्याक जेन्ना मनीस आपले आरोग्य जेन्ना मनशाचो लायफ टू डेथ जेन्ना इन्सिडेंट जाता तेन्ना हे दोतोर आमकां वाचयतात. आणि आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर जेन्ना प्रश्न आज उठता, कोण तरी एक VIP कल्चर मंत्री येवन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता, वी हॅव टू स्टँड बाय देम. माफीनाम्याचो विशय भलायकी मंत्री विश्वजिता मेरेन पावयला. ज्या मनशान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ले ताचे आड कागाळ करून FIR करपाची मागणी करतले. तशेंच दोतोर रुद्रेश कुट्टीकराच्या निलंबनाचो विशय तोंडीत जाल्लो, ताका लागून ताचेर कसलीच कारवाय जावची ना. तशेंच ह्यान फुडें GMCत कोणाकूच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाक दिवचे नात, डीन शिवानंद बांदेकर हांणी सांगलें. आंदोलनाक बशिल्ल्या दोतोरांच्यो मागण्यो आयकून घेतले उपरांत डीन उलयतालो. ऐकात ताचें म्हणणें. We have decided that whatever demands to avoid such incidences, we will work together, but part of this has to be referred to the government because there is also government component in this reputation. So we are also referring the letter which goes to government. The copy will be given to the Guard Association. Then total ban on videography, including the press and media in the patient care areas. I strongly believe that patient care area is a privacy area, and I fully agree with the Guard that we should not have any videography or any photography in the patient care area. Actually, there is nothing called as VIP culture. We also don't agree to this, and we also agree with the Guard that there will be no VIP culture in a government hospital. And part of this VIP culture, the component which relates to the government administration, we will be referring this matter to government. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. म्हजो अपमान केल्लो थंयच येवन मंत्री विश्वजितान माफी मागची, तिवूय बी कॅमेरा सामकार. आमी मंत्र्यांक 24 वरांची मुजत दितात. मंत्री माफी मागता जाल्यार बरें, ना जाल्यार फुडली कृती थारायतले, अशी शिटकावणी GMCच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकरान दिली. दुसरे वटेन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामून दोतोरांची भुमिका समजून घेत तांकां तेंको आशिल्ल्याचें जाहीर केलें. पळयात पुराय बातमी. म्हजो अपमान केल्लो थंयच येवन मंत्री विश्वजितान माफी मागची, ती बी कॅमेरा सामकार. आमी मंत्र्याक 24 वरांची मुजत दितात. मंत्री माफी मागता जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार फुडली कृती थारायतले, अशें GMCच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकरान सांगलें. भलायकी मंत्री विश्वजितान शेनवाराक गोंय वैजकी महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिवन कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकराक निलंबनाची धमकी दिली. एका पेशंटाक इनेसाव दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाचेर फोग काडिल्लो. हे घडणुके उपरांत विरोधक धरून IMA गोवा आनी गोंयचे निवासी दोतोरांची संघटना गार्डान दोतोराक दिल्ले वागणुकीक लागून मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका केल्ली. हे घडणुकीचो निषेध म्हणून IMA गोंय विभाग, GMCचे विभाग मुखेली, निवासी दोतोर आनी विद्यार्थी आंदोलनाक बसल्यात. In the casualty itself, the Honorable Minister should come and apologize in the casualty. That is our demand. Okay? So any deadline you all have given? No, we have not given deadline, but it should be immediately. Yeah. What if he does not apologize? So because we are supported by the Guard, that's a GMC Association of the Resident Doctors, and also supported by the faculty doctors associations as well as the doctors all over the India. So if it's not been accepted, then we may go to strike from today onward. They also, when the incident happened, the Honorable HM had told me to go from the casualty at 12 o'clock, but I stayed there till 2:30, till my next doctor come. We are here for the patients. We are not against the patient. We want the proper treatment is to be given to the patient. It could be recorded, and as it went viral, my humiliation went viral. The same thing has to be also should be viral everyone, because I was humiliated completely that day. So I want every people should know his apology. इतले मजगती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपलो दोतोरांक तेको आशिल्ल्याचें जाहीर केलें. आयकात दामूचें म्हणणें. सरकाराचो विशय आसा, मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयतलेच आणि पक्षाच्या संदर्भांतल्यान आमी ताचे कडेन उलोवपाचें. कारण ह्या हातून 1-2 दिवस जाले तो येदो व्हडलो हे जाल्लो आसा, आनी एका
हातूंतल्यान माफी मागिल्लीच आसा आनी त्याच बरोबर हातूंय बीन म्हणजे इन रायटींग म्हळ्यार पोस्ट केल्लो तातूंत भितर माफी मागिल्ली आसा. तांच्या डिमांडाच्या संदर्भांत कितें चर्चा केल्ली आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आपल्याक काय केलें ताणें मागची म्हणजे आमी डॉक्टरांच्या बरोबर आसात आनी त्याच बरोबर पेशंटांचे थंय लोक कोण येता तांकांय कोणाची हयसाण जावची न्ही, तांकांय वेवस्थीतपणे, कारण सेकंदाक थंय पेशंट आसतात आमकांय खबर आसा इतले, कारण तो लोड खूब आसा आनी तो फक्त गोंयच्याच हाजो असो लोड न्ही, जाल्यार तो लोड तांकां हाजोय बी येता, भायलोय बी येता, मान्य करपाकच जाय तें. कारण कर्नाटकाचे बॉर्डरी कडल्यान लागीं आशिल्लें सगळ्यांत बऱ्यांतलें बरें सॉफिस्टिकेटेड आनी बऱ्यांतलें बरें सर्वीस दिवपी हॉस्पिटल म्हणून जीएमसीची नामना आसा. त्याच बरोबर सावंतवाडी आनी त्या वाडीच्यान बांदा ह्या वाडीच्यान लागीं आसा तेय बी लोक येतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2000 लोकांक राना हक्क कायद्याखाला जमनीची सनद वाटप केली. उरिल्ल्या 8000 लोकांक 19 डिसेंबर मेरेन सनद मेळटली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा राजीव गांधी कला मंदिरात घडोवन हाडिल्ल्या भाजपच्या कार्यावळीक दिले. बायलांक उद्देजक करपा खातीर केंद्रान सुरू केल्ले लखपती दिदी येवजणे खाला मुख्यमंत्र्यान 13 बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वट्ट 9.62 कोटी रुपयांचें वाटप केलें. पेक्षा 2000च्या आसपास आमच्या ट्रायबल भाव आणि इतरांक जर सनद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती म्हज्याच सरकारात मेळ्ळी, हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनी म्हाज्या टेन्युअरात मेळ्ळी, हो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. 2000 पेक्षा चड. अरे गेली म्हाका आतांच कानान वयता आसतना एकट्यान कितें सांगचें, दोतोर म्हणालो आपल्या आज्याची इच्छा आसली ही सनद म्हाका मेळची, पण तुज्या सरकाराच्या कृपेत आपूण तेजो नातू ही सनद घेता, म्हाका खूब अभिमान आसा म्हणपा लागलो. ही लोकांची भावना आसा हाज्या प्रती. म्हणून जाल्यार लोक गेली 60 वर्सां वाट पळयताले, अरे ती 500 स्क्वेअर मीटर जमीन म्हाज्या घराची म्हाज्या नांवार केन्ना जातली हाजी ते वाट पळयताले. अजून इतकेच न्ही, 10,000 जे जागे ज्यांच्यांनी क्लेम केल्या, 10,000 लोकांनी जितके घातल्या, येता त्या 19 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो क्लेम्स ज्यो आसा ह्यो त्यांच्या नांवार करपा खातीर आमचें सरकार जे आसा हे कटिबद्ध आसतलें. हे तांकां सगळ्या जाणांक तुमी वयर येयल्ले सगळे लोक पळयले की ते मूळ गोंयकार की जेंकां पळयताले आमी की जे गांवांत रावता आनी अजून सुद्धा 60 वर्सां जाल्या उपरांत तेंचें रावतें घर तेंच्या नांवार जायनाशिल्लें. खंय तरी फॉरेस्टा कडून आनी कोणा कडून सातत्यात कसल्यो ना कसल्यो कटकटी आसताल्यो, ताका घर तें बांदूंक मेळनाशिल्लें. तें घर बांदचें ह्या भावनेंतल्यान आमच्या सरकारान आतां पर्यंत 10,000 लोकांनी क्लेम केल्ल्या पैकी 2,000 लोकांक तेंचे दिवपाक शकले. उरलेल्या 8,000चे दावे जे आसा हे नक्कीच तांच्या हाज्या कडेन करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. लखपती दिदी आमी फक्त उलयना, आमी टार्गेट दवरला 17,000 महिला भगिनीक आमच्या लखपती दिदी करपाच्यो. तुमच्या मुखार आयिल्ल्यो लखपती दिदी आशिल्ल्यो. तांच्यांनी 1 लाख रुपया टर्न ओवर करूंक ना, 1 लाख रुपया आपलो स्वताचो इन्कम केला म्हणून तेंचें फेलिसिटेशन आशिल्लें. आनी म्हाका तर खात्री आसा येता त्या काळात आमचो टार्गेट जो आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी काम करता, 17,000 आमच्यो भयणी ह्यो लखपती दिदी जातल्यो. गोंयांत ही पावर आसा, नारी शक्तीच्या मध्ये ही ताकद आसा, तो लखपती दिदी क्रिएट करपाच्यो. हे करपा खातीर आमचो सरकार सातत्यात काम करता. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी खूब बरें काम करता. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान केन्ना केन्ना सजोदी सांगता, कोणाक पटना, हांव कित्याक पटना म्हणून सांगता, म्हणजे जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 48,000 महिलांनी फाटल्या मोदीजीच्या 10 वर्सात 340 कोटीचो टर्न ओव्हर केला. ही त्यांची खरी शक्ती आसा. मडगांव एसपीडी रिटेल मार्केटात फाटले 3-4 दीस जाले गोमासाचो तुटवडो आसा. उत्सवा वेळारूच गोमासाचो तुटवडो कित्याक आसता असो प्रश्न समाज वावरपी मिलाग्रेस फर्नांडिसान उक्तायला. सरकारान बेगोबेग गोमास पुरवण करची अशी ताणें मागणी केल्या. दुसरे वटेन आमकां गोमासाची पुरवण जायना, तशेंच भायल्या राज्यांतल्यानूय गोमास हाडपाक मेळना अशें गोमास विक्रेते सांगतात. पळयात पुराय बातमी. फाटले 3-4 दीस जाले मडगांव एसपीडी रिटेल मार्केटांत गोमासाचो तुटवडो आसा. गोमास विकपी दुकानां बंद आशिल्ल्यान जायते जाणांक मार्केटांतल्यान परत वयचे पडले. उत्सवा वेळारच गोमासाचो तुटवडो कित्याक जाता ते कळपाक मार्ग ना अशें समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस सांगता. काल आमगेले मडगांवां व्हडले फेस्त आनी फेस्त म्हणल्यार आमचे फुल स्पिरीट फिस्ट म्हणटा एका
आनी हे फेस्ताक आमकां काल आमचे इश्ट जे कोण बीफ खावपी कोणाक बीफ मेळ्ळो ना. बिफाची शॉपां तुमी चोयल्यार जाता, सगळीं शॉपां बंद आहाय. हे म्हाका दिसता म्हज्या जल्माक येयल्यार पयलीं पुसार काल फुल स्प्रीट फेस्ताक आमकां बीफ मेळोंक ना. आतां हे बीफ खावपाच्यो वस्तू ह्यो आतां हे बंद हे भाशेन जावप आनी गोंयकारांक खावपाच्यो वस्तू मेळनासतना रावप हे सारकें ना. आतां म्हाका खबर ना हे बीफ बाबा हे आतां येयल्लें बीफ हे भाशेन बंद करपाक हे सारकें ना. इतलो लोक आमचे जे बीफ खावपाचे आहा ते येवन पोत्तून गेले. गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन जे इतले वर्सांचे हे बीफ पुर्वजांचे आनी पुर्वजांचे हे बीफ गोंयकार खावन येयले हे बीफ आयक बंद आहा आनी हे भाशेन केन्नाय जालें ना मडगांवां. फॉर फीश काल फेस्त आसलेलें आनी बीफ ना. बीफ इज वन ऑफ द मेजर प्रोटीन सप्लिमेंट आमकां आनी इज द मेन मील ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी. वाय दिस बीन डन इन गोवा खबर ना. दुसरे वटेन गोमासाची पुरवण जायना. गोमासाचेर बंदी आशिल्ल्यान भायल्या राज्यांतल्यानूय गोमास हाडपाक मेळना. हाका लागून फाटले 4 दीस जाले आमकां लुकसाण जाला अशें गोमास विक्रेतो अब्दुल बेपारी सांगता. सरकारान बेगोबेग गोमास उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी ताणें केल्या. बीफ शॉर्टेज नव्हते ते बॅन केल्या बीफ. आनी कितें करपा जाय? फेस्टिवला बीफ ना कांय ना. आतां कितें करपा जाय? आमगे बी कितें बारीक बारीक भुरग्यां कामगारां कितें करपा जाय? ते गव्हर्मेंटाक बी सोंसपा जाय न्हू. पण कितले दीस जाले बंद? कितले दीस जाले बंदूच्या. कित्याक लागून बंद? कित्याक लागून ते हाडयता न्हू मासा खापा मास दिवपा जाय न्हू. हेजे कितें आमगे पातळ सांगिना तें बरें सांगिना न्हू. हेजे फेस्टिवला मास मेळना न्हू. कितें करपा जाय न्हू? खापाची मनशां खापा दिवपा जाय न्हू. गोंयच्या चेकपोस्टाचेर पुलिशेन जायते फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बेकायदेशीर गोमास जप्त केल्ले. हाका लागून कांय प्रमाणात गोमास पुरवणीचेर परिणाम जाला आसूंये दुसरे वटेन उसगांव मास प्रकल्पातले चडशे गोमास निर्यात करतात. हाकाच लागून गोमासाचो तुटवडो जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मात हेडगी गोरवांक लागून चडांत चड अपघात जावपाक लागले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें म्हणणें. देखून 12 तालुक्यांनी 12 गोशाळा बेगोबेग उबारपाची गरज आसा अशी मागणी मंत्री शिरोडकर आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन केली. आयतारा राती फोंडे पुलिसांनी विनयभंग प्रकरणात कुर्टी खांडेपारचे पंच अभिजित गावडे याच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अभिजितान फोंडे एका घरा लागसार वचून कांय बायलांक आनी चलयांक वायट उतरां दिली. अभिजित सोऱ्याच्या घुवेंत आशिल्लो अशें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. खांडेपार पंचायतीचे पंच अभिजित गावडे यांच्या विरोधात आयतारा रातची एक मॉलेस्टेशनाची कंप्लेंट रजिस्टर केली. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणात आयतारा रातचे अभिजित गावडे हो सोऱ्याचे नशेन आशिल्लो आनी फोंडे भागांत एका घराच्या फुडले वटेन वचून तेणें ट्रेस पास केलो आनी घरांतल्या बायलांक आनी चेडवांक गाळी मारपाक लागलो. सो फोंडा पुलीस स्टेशनार हेजेर राती लेट कंप्लेन दिल्ली आनी तेजे नंतर पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केली आहा. सध्या फोंडा पुलीस अभिजित गावडे यांच्या एका सोदीत आसा. फुडलो तपास PI विजयनाथ कवळेकर करता. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश. निमणे अर्धवट दुरुस्तीची कामां पुराय जातकीच सगळ्या विद्यार्थ्यांक ताळगांवच्या सरकारी मुळावे शाळेत शिफ्ट केले. परत आपल्या शाळेत आयिल्ल्यान विद्यार्थ्यांमदी उमेदीचे वातावरण फाकिल्ले. पळयात पुढे बातमी. ताळगांवच्या सरकारी मुळावे शाळेचे दुरुस्तीचे काम अर्धवट उरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ताळगांव चर्ची कुशीक आशिल्ल्या कासा पोवोदेत ताळगांव ह्या हॉलांत शिफ्ट केल्ले. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान 3 दिसां भितर काम पुराय करून निमणे विद्यार्थ्यांक सोमाराक शाळेत शिफ्ट केले. नवी पुस्तकां आनी आपल्या पोरण्या शाळेत येना फुडें विद्यार्थ्यांच्या तोंडार हांसो फुलिल्लो. पेरेंट्सांक आमी सांगलेलें की PWDन 3 दिसां भितर कंप्लीट करून आमचें स्कूल मेळटलें. तशाच प्रमाणे तेंच्यांनी आपले टार्गेट 3 दिसा
कंप्लीट केले आणि आयच्यान मंडे आमचो ओपनिंग डे आशिल्लो स्कुलान, तर त्या प्रमाणे आयज सुरू जालें आमचें स्कूल आणि भुरगीं खूब खूश आसा कित्याक तेंची स्कूल म्हणजे भुरग्यांक आपले स्कूल खूब एटॅच आसता म्हणून 3 दीस आमी हॉलान रावली जाल्यार भुरगीं कब जाएंगे टीचर हम कब जाएंगे अशें म्हणून येते. तर आतां ती भुरगीं स्कुलान जशी आयज येयली खूब हॅप्पी जाली. दर वर्सा आमकां बुक्स बीन दितात त्या प्रमाणे ह्या वर्सा बेगीनूच आमकां जून स्टार्टिंगूच दिला. थोडी बुक्स आमकां एप्रिलानूच दिली तेंच्यांनी स्टँडर्ड 4थाची आणि 1st, 2nd आणि 3rdaची बुकां आमकां आतां जुनाच्या 4 तारखेकूच दिला तेंच्यांनी. ओके. भुरगीं खूब हॅप्पी आसा कित्याक नवीन बुक्स टायमार मेळ्ळे तेंकां, नोटबुक्स टायमार मेळ्ळे म्हणून खूब भुरगीं हॅप्पी. आणि भुरगीं जी येवंक ना स्टार्टींग 3 दीस खूब भुरगीं कमी येयली, पूण आतां पयल्यार सगळीं भुरगीं येयली, येवपाक लागली. जितली भुरगीं आसली तितली सगळीं येता. एडमिशन सुद्दां भरपूर आयलां आमकां. प्री प्रायमरीक आमची आतां 32 भुरगीं आसा, तशी प्रायमरीक सुद्दां 100+ भुरगीं आसा. ओके. दर वर्षाप्रमाणे जुनान ती बुकां येता आनी अंदूय ती टायमार येयल्ली आसा. ओके. आनी सुरवातूय बरी जाल्ली आसा शिकोवपाक ह्या वर्सा टायमार सगळें दिलां. ओके. कसली बुकां येयल्या सद्या? सद्या मराठी, इंग्लीश आनी EVS येयला तांकां बुकां आनी फक्त 3rd स्टँडर्डाच्या एका वेगळी बुकां आसा पासिरी बीन तशी. आतां कोण आसा की चायल्ड केंद्रीत म्हणजे चायल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन आसा, सो जाता तितक्यो आमच्यो एक्टिविटीज चालू आसता. सो त्या खातीर ती मजेन अभ्यास करता आनी शिक्षणान भाग घेता. ये लगभग 3-4 दिन में जैसा हम लोग स्कूल चालू हुआ तो उधर हॉल है ना, उसने 1 हफ्ता लगभग स्कूल में डाला था. बाद में स्कूल रेडी होने के बाद से इसमें हम लोग डालते हैं. बहुत अच्छा है, सब कुछ में अच्छा है यहाँ पर. आपका नाम? उमेश साहनी. माय नेम इज अमृता परियार. अभी स्कूल पे अच्छा लग रहा है, नवा पेंट, अभी स्कूल को भी पेंट किया, टीवी लगाया, सब कुछ बुक्स मिला, अच्छा लग रहा है. उधर हॉल पे अच्छा लग रहा है. मजगती ताळगांवच्या सरकारी मुळावी शाळेत बारीक सारीक कामां प्रलंबीत उरल्यात ती दिवाळीच्या सुटये मेरेन पुराय जातली अशेंय ह्या वेळार शिक्षिका वर्षाली वेरेकर हांणी सांगलें. तशेंच चितोळेच्या मुळावी शाळेची लायटीची आनी हेर किरकोळ कामां अजूनय प्रलंबीत आसात तीवूय पुराय जातली अशें कळटा. आणि पावसा खातीर ते पावोंक ना टायमाचेर, म्हणून बेगीन काम जावपा खातीर तेंच्यांनी आतां सद्या JSWचे हे घातला, पत्रे घातला. पूण आतां दिवाळी वेकेशन पर्यंत तेंच्यांनी सांगलें की फूल आतां पब शीट्स घालून दितले, परत पेंटींग करून दितले, सगळे डोर्स आनी सगळे गेट आनी जे काम आसा ते सगळे नितळ करून दितले. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. सगळ्यांचे कल्याण कर आणि बरे कर रे देवा खापरेश्वरा अशें म्हणीत खापरेश्वराच्या नव्या सुवातीचेर शुद्धीकरण विधी वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आशीर्वाद घेतलो. वडा पुनवेच्या आदल्या दिसाक ही विधी व्हडा उमेदीन जाली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी हजेरी लावन देवाचो आशीर्वाद घेतलो. पळयात पुराय बातमी. आमी देवाच्या विरोधात केन्नाच नाशिल्ले आनी आसचे नात. आमी देव, देश आनी धर्म असो हेत दवरून वावुरतात. रस्त्याचेर मदीं आशिल्ल्या ते देवळाची रस्त्या कुशीक पुनर्स्थापना करप होच आमचो उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी देव खापरेश्वराच्या शुद्धीकरण विधी उपरांत स्पश्ट केलें. दर एका गजालीचेर राजकारण करपाची संवय जाल्ल्यान असो गैरसमज जाता, तेन्ना सगळ्यांचें कल्याण कर आनी बरें कर अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान देवाचो आशीर्वाद घेतलो. मजगतीं लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी लेगीत देव खापरेश्वराची भेट घेतली. नमन करून आयच्या देव खापरेश्वर ह्या विशयाचेर गोंयांत व्हडलें राजकारण केलें. जशें कितें हांव आनी मंत्री रोहन खंवटो हो देवाच्या विरोधात आमी आनी आमचे बाकीचे पंच बी आमी देवाच्या विरोधात तेन्नाय नासले, आतांय ना. आमी सदोदीत आमी देव, देश, धर्म म्हणून राजकारण करीत येयल्लें आसा आनी ताकाच लागून आज म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. आमचो बाब रोहन, पंचायतीचे सगळे पंच, आमचे सगळे ऑफिसर्स आनी ह्या सगळ्यांनी एक योग्य हेजेर येवन हो इश्यू रिजॉल्व जाल्लो आसा. आमी सांगलें तेन्ना रस्त्या वयल्या काडुया, सायडीक बांदुया, हें तेन्नाय म्हणणें आसलें आमचें. बट तेंच्यांनी वेगळो हें केलो ताका. आमी त्या एका बिल्डराक रिक्वेस्ट करून तेजी 3x4 कितें ती जागा घेवन आज थंयसर आमीच बांदून दिता. सरकारान काडलेली आनी आमी 100% आशिल्ले तेन्नाय बी आमी काडल्या उपरांत आमी सेपरेटली बांदून दिता. कारण रस्त्यार जर येता आसत जाल्यार सायडीक काडून सायडीक पुनर्स्थापना करप
हो आमचो उद्देश आसता, तशीच करता. आणि आज एकंदर आमच्या बाकीच्या या पंचायतीतल्या सगळ्या लोकांनी त्यांची भावना जागृत करून दुसरे कडेन बी ताका प्रसाद जाला त्या प्रमाणे ताजीय बी पुनर्स्थापना बी करता. जाता तितके बेगीन म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या निमित्तान काय आसना बाकीच्या लोकांनी येवन म्हणजे आमकां जे दोगांयकू कितें कितें म्हटलां पळय तें आयज सांगणें केल्या उपरांत निभावलें अशें म्हाका दिसता. देवूत कितें आहा पळय न्हू तें सगळें पावोवन घेतलो अशी आमची इच्छा आहा, भावनाय आसा. तें आमी काम करीत आसा म्हणटा तशें देवा खातीर देशा खातीर तें आमी काम करीत रावतले. लोकां खातीरूय बी ती जेंकां राजकारण करपाचें ह्या विशयाचें तांकां करूनय आमकां हितून राजकारणांत पडपाचें ना. शेवटी आमच्यो भावना देव खापरेश्वराच्यो आसा. परत एकदा देव खापरेश्वरा कडेन मागता की सर्वांचं कल्याण कर, सर्वांचं भलं कर. फाल्यां एक वटपौर्णिमेचो उत्सव वटपौर्णिमा हो संपूर्ण देशात साजरो केल्लो वता. आज ह्या खापरेश्वराच्या जाग्याचेर काही घटना फाटी घडिल्ल्यो, काही रस्त्यामुळे काही फाटी फुडें देवाचें हें करचें पडलें. तो मेन वड आशिल्लो तो काडचो पडलो आनी परत ताचें रोपण ऑलरेडी नैसर्गीक परत तो हांगा आज उबो जाल्लो आसा. आनी ताजें सगळें जें जें कार्य आहा तें फाल्यांची तयारी दवरून आजचें कार्य आनी तांणी शिरवळकरांनी शुभारंभ केल्लो आसा. हांव सगळ्यान पयलीं परत खापरेश्वर देवाची प्रतिश्ठापना जावची म्हणून तांणी प्रयत्न केले तांच्या सगळ्याच्या मना पासून हांव अभिनंदन करता. आनी एक भावना खापरेश्वराच्या बाबतींत संपूर्ण परवळवासियांची न्हय संपूर्ण गोंयवासियांची आसा. आनी त्या जाग्याचेर परत एक स्थान उबें जाता हें पळोवन खूब आनंद जाता. ह्या जमनीचो मालक आनी सरकार हांच्या सगळ्या सहकार्यातून ही गोष्ट आज जाता. ही खरोखर भाविकांचें निश्चित म्हत्वाची आसा. सगळ्या भाविकांक हाचें अभिनंदन करता. आनी तांणी जें कितें कार्य हांवें सुरू केलां हाची परत एकदां त्या खापरेश्वराची प्रचिती फुडें वचपाक एक मार्गदर्शक ठरतलें म्हणून सगळ्यांनी परत एकदां अभिनंदन. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही